कळसा भांडुरा प्रश्नाच्या संदर्भात सध्या कर्नाटकान जे कितें सत्र आरंभलेलें आसा ते पुराय अलोकशाही अशें आसा। कित्याक तर कांय दिसा सावन कर्नाटक गोंयचेर दबाव हाडपाचो यत्न करता आनी कालूच कर्नाटकाच्या बीजेपीच्या शिष्टमंडळान थंयच्या मुख्यमंत्र्यांचेर दबाव हाडलेलो आसा आनी मुख्यमंत्र्याक सांगलेलें आसा की तुमी बेगोबेग एक शिष्टमंडळ गोंयाचेर व्हरात आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक म्हादयचो जो प्रश्न आसा म्हणजे कळसा भांडुराचें उदक जें आसा तें वळोवन तांकां दिवपाचें अशा प्रकारची मागणी घेवन हे शिष्टमंडळ हाडपाचें अशें कर्नाटकाच्या भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळान सांगलेलें आसा। पूण ही जी मागणी आसा ती म्हाका खात्री आसा की आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री जे आसा लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे ह्या संदर्भान विचार करताले आनी तेंच्यांनी जे धोरण धरलेलें आसा की सद्या हो प्रश्न जो आसा तो म्हादई पाणी वांटप लवादा कडेन आसा आनी लवादा कडेन जेन्ना विशय आसता तेन्ना त्या विशयाच्या संदर्भान आउट ऑफ ट्रायब्युनल सोल्युशन जे आसा ह्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी घाई करची न्हू, कारण हो जो निर्णय आसा तो लवादा कडेन आसा आनी लवाद नोव्हेंबरान ह्या संदर्भात सुनावणी सुरू करताले आनी तेका लागून आतां जी सद्या मुख्यमंत्र्यांनी जी भुमिका घेतलेली आसा ती भुमिका तेंच्यांनी घेवन ठाम रावपाक जाय। म्हाका खात्री आसा की आयज केंद्र सरकारचेर सुद्दां खूब दबाव वाडलेलो आसा। कर्नाटकाचे जास्तीत जास्त खासदार आसा आनी त्या तुलनेन आमच्या गोंयचे 3 खासदार आसा आनी तेका लागून अशें जावंक येता की केंद्र सरकार जे आसा ते कर्नाटकाची जी बाजू आसा ती घेवपाक शकता कित्याक थंय ज्यादा खासदार आसा। पूण एकंदर हो जो विशय आसा हो आंतरराज्य पाणी वांटपाचो विशय आसा आनी जेन्ना एखादी न्हंय जी आसा ही न्हंय अभयारण्याच्या क्षेत्रान येता, राष्ट्रीय उद्यानान येता तेन्ना त्या न्हंयचें उदक जें आसा हें भारताच्या 1972च्या कायद्यानुसार वळोवन व्हरंक मेळना आनी कर्नाटक हें उदक जें आसा तें म्हादयच्या पात्रांतल्यान हें उदक जें आसा तें मलप्रभेन व्हरपाक सोदता आनी हें उदक जर व्हेलें जाल्यार निश्चितपणान कर्नाटकाची जी तान आसा ही तान भागची ना, कारण हो एकूच प्रकल्प ना, कर्नाटकाचे जवळ जवळ 1 डझनभर आणखी प्रकल्प आसा आनी तेका लागून म्हादय बचाव अभियानान सर्वोच्च न्यायालयान याचिका दाखल केल्ली आसा आनी आमी जे पर्यावरण क्षेत्रान काम करता ते हो जो विशय आसा हो पर्यावरणाच्या नदरेंतल्यान वन्यजीवाच्या नदरेंतल्यान पळयता आनी तेका लागून गोंयचें अस्तित्व जें आसा हें मांडवी न्हंयचेर म्हणजे म्हादय न्हंयचेर आसा आनी म्हादयची कळसा आनी भांडुरा ह्यो उपन्हंयो आसा आनी तेका लागून तेंचें संवर्धन जावप ही काळाची गरज आसा।